बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो योगकार तुमकां सगल्यांक भयणीनो आनी भावनो ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आमी सगलीं जेजूच्या नांवान हांगसर एकवटलेलीं आसा. ताका लागून सगलें घडटा. आमी ताका मान दिता खरो, पूण केन्नाय तो आमचे सरशी आसुनूय ताणें आमकां देणी दिल्ली आसा तातूंत चड बुडून आमी ताका विसरल्या. आनी खूब फावटी कितें जाता, त्या देण्यांक लागून आमची प्रगती जाता आनी देवाक आमी विसरता. हाची वासपां आमकां शिडकायतली. कशे भशेन आमी खरेपणी देवाक वयलो स्थान दिवंक जाय आनी आमी देव म्हणून समजोंक फावना, कित्याक आमचे लागीं खूब करूंक जाता म्हणून. ना, आमी खालती सदांच रावंक जाय. रावंक ना जाल्यार सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी देवाचें पयले सुवातेर भोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. हांवें आयज जेजूच्या भोव पवित्र नांवांचें मीस घेतलेलें आसा. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितान ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गांत तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलोली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी नितळ काळजान आयकुया. एजिकियल प्रभादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, थिराच्या खुंवरांक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें काळीस गर्भान भरोन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सुदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणी दानियालाहून अदीक जाणार, तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जानवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायल्याय. तुज्या थेब्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुप्याची रास केल्याय. तुजे एकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्याय आनी हे गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीस अदिकूच गोरबान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय, तर हांव तुजेर परक्या लोकांक धाडटां, अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक. तुजे उत्तम जानवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजें वैभव भोश्टायतले. ते तुका एक एक खणींत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तीच्या मरणान मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार
हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय? ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या कुण्याच्या चोपक्यांत सांपडलोलो. सुनोत करूंक नासलेल्या भाशेन पोरक्यांच्या हातांनी तूं मोडटलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतोरयें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच म्हणुया. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव पूड करतों. मनशां मदलो तांचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतों. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. आमचो जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसोवं न्हय. आमच्या बोळान जैत वेलें. सर्वेस्पराचें हातूंत कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचें राष्ट्र मोटवे दिश्टीचें निर्बुधी जानवाय नासलोलें. आमचो जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000 फाटाफाटी लागतले आसले. पूण तांच्या खडपान तांकां विकून दिलीं. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिलीं. देखूनच अशें जालें. आमचो जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचें निर्मण घडघडीत येता. कारण सर्वेस्पूर आपले पुरजेक नीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची दया करूंक वेता. आमचो जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. केदें व्हडतें उदारपण आमच्या सुमया जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. ओय, आनी एक सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिरडेंतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. हें आयकून शीस थोटाकले. ताणें म्हणलें, अशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजू तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशे कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगलें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या शिंवासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिंवासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणेन म्हज्या नांवान खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सोडल्यान तो एकाक शिमोर घेतलो
आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. सोबार जाणां पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी पोत्तून पळयता ग्रेस्त मनशाक स्वर्गा राज्यांत वचोंक कठीण जातलें म्हणून. कित्याक लागून? गिरेस्तकायेक लागून ना. ही गिरेस्तकाय देवान दिलेलें एक देणें. पूण कितें जाता, आमी गिरेस्तकायेक चिटकोन रावता देव कसो, आनी ताका लागून आमी समजता की आमी देव जाल्या म्हणून. कित्याक तो ही गिरेस्तकाय आमकां अधिकार दिता देवपण कशें समजूंक, आनी आमी समजता की आमी देव जालेल्या म्हणून. म्हणजे कितें जाता, गोरवान आमी बगता आनी वो गोर्व बरो न्हय. आमी सगळे जाणां जाणा हो अणभव आमकां मेळ्ळलो आसा. केन्ना ना केन्ना अशें आमी गोरवान बरोवन कित्याचें कितें करूंक लागलेलीं आसा. पूण हातून आमचें गोरठाण जाता. पूण देवान आमकां कितें सांगलां जाणां, आमी तर ताका चिटकोन रावत जाल्यार देव सगळें सारकें करतलो. गिरेस्तांक पर्यंत तो सुटका दितलो. आतां पळयात, सुरवातेक सावन ते कितें करतात, जांकां जेजू देव आपयता ते सगळे सुट्टात आनी ताच्या फाटल्यान वेतात. काल आमी आयकल्लें न्हय, बरो तो एकलोच आनी जेजू कितें म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान ये. हिंचेच वस्तूक ते चिटकोन रावना, फकत जेजूक. आनी आयजूय गिरेस्तकाय दुसरे दोन दोलो देवान दिली की ना, ताका चिटकोन रावंक फावना. ते सगळे आमी वापरूंक जाय. जशें सांतिनासान आमकां त्या थोडे दीस आदीं तुमकां म्हणलेलें आसा, त्या त्या प्रमाणांत आमी तें वापरूंक जाय. आनी तें तर आमकां चड आपल्या ताब्यांत करता ताचे विरुद्ध आमी रावंक जाय. आनी हे भाशेन आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावंक जाय. पळयात, पेद्रूक, आंद्रेक ताच्या भावाक, जुआवांक आनी जाकोबाक जेजू आपयता ते कितें करता, सगळे सोडटात आनी जेजू फाटल्यान येता. मांडवीर बसलेलो लेवी, ये म्हणटा ताका, तो म्हणटा कितें, सगळें सोडटा आनी ताच्या फाटल्यान येता. पावलो जेजू विरुद्ध आसलेलो तो, कित्याक ताका समजोंक नासलेलें. तो समजतालो सुमूर्ती प्रमाणे सगळें जावंक जाय. पूण सुमूर्तीक लागून ते कितलें वायट करताले तें ताका पळोवंक जावंक नासलेलें. पूण जेन्ना जेजून ताका आपयलो तेन्ना तो एका काळोखांत पडलो. 3 दीस त्या काळोखांत रावन ताणें मागणें केलें आनी आननियासान येवन ताचेर मागणें केल्या उपरांत ताचे दोळे उक्ते जाले आनी तो आतां जेजू सारको सगळें पळोवंक लागलो. आदलें ताका सारकें दिसोंक लागलें आनी आतां तो दुसऱ्यांक ते भशेन शिकोवंक लागलो. पूण सगळें सोडलें आनी जेजू पासत कितले कोश्ट सोंसूंक तो तयार जालो. आतां अशेंच आयज आमी एक सांतिनीचें फेस्त समरमता. तितली आमी वखना तिका, पूण ती म्हत्वाची. तिचें नांव जावन आसा सांत हेलेना. ही कोण? पयले सुवातेर ती एक सादी ओस्तोरी आसलेली जी एक धाकटेलें रेस्टॉरंट चलयताली. तें अशें पावण्यांक बा थिंचो दवरताली ती आनी तांचें म्हणणें ते भशेन. मागीर थिंचो एक सोल्दाद आसलेलो, ताचें नांव कॉन्स्टंटीन क्लोरोस म्हणून. तो तिका मेळ्ळो आनी तिचे कडेन ताचें काजार जालें. पूण थोड्या वर्सांनी तो इतलो व्हडलो जालो की तो रोमाचो पादशाह जालो, कॉन्स्टंटायन द ग्रेट म्हणून. तेन्ना ताणें तिका सोडली. पूण तिचो आनी ताचो एकलोच चेडो आसलेलो कॉन्स्टंटायन म्हणून, तो तिका विस्वाशी रावलो. तो तिचो परमोस करतालो आनी जेन्ना तो आपल्या बापायच्या सिंहासनार बसलो तेन्ना ताणें तिका एक व्हडलो दर्जो फावो केलो. ती ही जाली राणी कशी जाली आनी तिका ताणें ही पदवी दिली. आनी ती राणी जाल्या उपरांत म्हणल्यार हितून ताच्या आदीं ती क्रिस्तांव जाली
आनी क्रिस्तांव जावन तिणें इतलें बरें केलें, इतली ग्रेस आसलेली ती, पूण सगळे जाणांक तिणें बरें केलें, चड करून क्रिस्तांवांक. पूण क्रिस्तांवांच्यो सगळ्यो इगोर्ज्यो तिणें रोमांक आनी हेरा देशांनी बांदल्यो. शेकी जेन्नाची ती 75 वर्सांची आसलेली 75 years old, तेन्ना तिणें अशें येवजिलें की हांव आतां इस्रायलाक वयतलीं. जेजू थंयचो जल्मल्लो आनी तिणें व्हडल्यो 2 इगोर्ज्यो बांदलेल्यो आसा. एक बेतलेम जंयसर जेजूचो जल्म जालो, थंयसर एके सायडीन व्हडली इगोर्ज आसा. आनी दुसरें म्हणजे जेजूचे स्वर्गार वेता तेन्ना थंयसर ताचे पांय आसा, तो जागो थंयसरूय तिणें बांदली एक व्हडली इगोर्ज. आनी जेजूचो खुरीस पळय आसलेलो, खुर्सार जेजूक मारलेलो, तो तिणें सोदून काडलो आनी तिणें तो रोमांक व्हेलो. तिची व्हडली पालस आसा थंयसर आनी ते पालसेन तिणें तो दवरलेलो आसा. आनी खुर्साचो म्हणजे इगोर्ज म्हणून थंयसर बांदलेली आसा, म्हणजे तिचे पॉलिसीन. आनी तो तोकटो पळय आसलेलो हाणें पिलातान बरयल्लो हो जेजू जुदेवांचो राजा म्हणून, तोय तोकटो थंयसर आसा. म्हणटच पळयात, ही एक ग्रेस जालेली राणी कशी, आनी तिणें पळय कितलें बरें केल्लें आसा. तो देव हे भशेन कोत्ता. थोडीं जाणां घर बसतात, बाकीचीं एकदम नम्रपणी दुसऱ्यांची सेवा करतात. आमी पळयतात कशे भाशेन इनासान, फ्रांसीस शावेरान सगळें सोडलें. जेन्ना तांकां जेजूचें दर्शन घडलें तेन्ना ते म्हणूंक लागले आनी आमकां कांय नाका, सगळी वस्तू आमी त्या प्रमाणांत आमी वापरतल्या. आनी हे भशेन तांचें सरशीं जालें. आतां आमी पळयता कशे भशेन तीर ह्या हो देश पळय आसा थंयसर इस्रायलांत, थंयसर ते म्हणून हितून थोडे श्रीमंत जाले आनी ताका श्रीमंताक लागून श्रीमंती प्रमाणे ते गोरवान भरले आनी देव म्हणून समजोंक लागले. ताका लागून देवान तांकां शिडखायले, हे भशेन करिनाकात म्हणून. आतां आमी पळयता आमी तर सगळें देवा सोबेन दवरीत. ताणें आमकां कितें सांगलां, एकाक शिमोर घेतल्यात आनी सासणाचें जिवीत तुमचें दायज जातलें. हें सगळें आमचेय सोबें घडटा म्हजे भयणीनो आनी भावनो. कितलीं जाणां हांवें अणभविल्लीं आसा ग्रेस्त, पूण कितलो वावर कोत्ता दुसऱ्यां पासत, गरिबां पासत आनी इगोर्जे पासत, जे अनाथ आहा तांकां पावतात, तांची गिरेस्तकाय तांकां वांटतात आनी हे भाशेन मदत करतात. तुमकां सगळ्या जाणांक देव अदीक आनी अदीक दितलो. आनी जी कोण आमचे इगोर्जेक हांगसर कितली मदत करतात, तितल्यांकूय भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मदतीन आनी बाकीच्या सांतां भक्तां उद्देशी तुमकां खूब मेवतलेंच. तर ह्या वेळार आमी अदीक आनी अदीक जेजूक आजीर जावया. आनी आमी जायत वेता, सगळीं जाणां कितलो वेळ जालोलो आसा, जेजूच्या नांवान आमी आसा. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता, जेजू 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 म्हणून तर सगळें भितर आहा तितलें भायर काडीत, ताच्या नांवान रोखडेंच तें नितळ जाता. पूण ही प्रॅक्टीस जावंक जाय. एक फावटी तें प्रॅक्टीस जाली की ना, मागीर सोंपेपणी आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावंक लागता आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां मागीर कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें दाखयता. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, एकूच मिनट आनी दोळे बंद करून पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, हो अणभव आमी घेवया, जेजूक आमी आजीर जावया. सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सोबें आसा, म्हणटच ताचें सोबें आमी सुस्कार भायर सोडटना दवरया. हे परी हिंचेच वस्तूक ना म्हणून आमच्या जिविताक पर्यान आमी चिटकोन रावचें न्ही, पूण फकत जेजूक. सगळे सांत भक्त आपल्या जिवितान जेजूक एकवटोन रावले आनी मोत्ताणा जेजूक एकवटोन ताच्या नांवान ते मेले. तर आमी हेच भाशेन आमकां ही कृपा दिलेली आसा, ते कृपेन आमचें जिवीत सारच्याक ह्या वेळार आमी सगळें जिवीत आमचें देवाक भेटोवया. पूण आमी हे परी आतां आसतना सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक
हे पिडेक लागून दोगडोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page number 44, C 38. माझे हात घे, माझे पाय घे, स्वीकार कर आता कोशे तुझो मोहिमा प्रगट करूंक शुभखबर सगळ्यांक दियो. तुकाच बाबा सोर म्हजें दिता तुका एकाने. तुकाच बाबा सोर म्हजें तुजेच ते करगाशेले. म्हजें सुखेर म्हजें दुखेर तळमळे ह्या दिसाचे. बाबोयनाची चाकरी करूंक खुशालकाय तुजी वाटो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरीपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायलां. तो ताच्या नांवान आमी भेटयता तीं देणी दोळ्याळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर कालेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडोत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgo tuya. Sumia Jesu ami ondokata ani ekashitle pieta title bauti tu voi bovanie so ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजू आपले मागणे आमचे सोवे म्हणटा कित्याक तो आमकां एकवटून जियेता. आमी जावन आसा ताचें जिवीत आनी ताचें जिवीत जावन आसा आमचें जिवीत. तर ह्या एकवटान सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी फकत ताका चिटकोन रावया आनी ताचें मागणें आतां म्हणून अदीक आनी अदीक ताच्या वैभवान ताच्या करुणायेन ताच्या संतोशान आमी बरोवन आमचें जिवीत सारूंक हें मागणें म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेवंक आशेता
तर हें मागणें म्हणून ताका आमी स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका आयकवट्टा हांव. तुजे सोरशिल्लो कोड सुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 49, D6. Baboyni ami sogli sarves marachi borgi Jesu ba samestaca taco ba baboyamco korat mogega mekaco sasave geladunco गेदोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीवोन बापा, तुज्या पुताच्या नांवांक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो योद्न समोरुंबून जेजूच्या नांवांत आटापलोली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरना तशें तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गांत तुका सासणाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. भयणीनो आनी भावनो, देवाक आमी आर्गां दीत रावया आनी तुमकां हांव सगळ्या जाणांक दिनवासता कित्याक भक्तीपणान घरा रावन तुमी जेजूक एकवटोन तुमचें जिवीत सादतात. ह्या भावार्थान आमी जियेली म्हणटोत जें आमचे लागीं चिंतोंक जायना तें जेजू आमचें सगळें घडोवन हाडटलो. पूण आमी ताचे कडेन मागया, ताचे कडेन विनंती करया. तो आमकां सगळें दितलो आनी तुमकां कुडीची मनाची आत्म्याची पेकोवणी तो खरेपणी फावो करतलो. आनी जांचे पासून तुमी हेंच मागलेलें आसा तांकांय बी मेळटलें. सर्वेस्व तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्पो दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे नांवांत रावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 96, F22. Zoya wasa